झेकरिया सोहें दर्शन उठ्ठो कवळो चॅप्टर 5 पोत्तून हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी एक दर्शन पळयलें. तें म्हणल्यार एक उठ्ठो कवळो म्हजे कडेन उलयतालो. त्या देवदूतान म्हाका विचारलें, कितें दिश्टी पडटा तुका? हांवें जबाब दिलो, म्हाका एक उठ्ठो कवळो दिश्टी पडटा. ताची लांबाय 10 मेत्र आनी ताची रुंदाय 5 मेत्र. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें, हो देवाचो शिराप. तो आख्ख्या देशाचेर भोंवता, कित्याक एके वाटेन ताचेर बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें दर एक चोर देशांतलो भायर पडटलो, आनी दुसरे वाटेन ताचेर बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें जीं कोण म्हजें नांव घेवन लोटीक गोवाय दितात तीं देशांतलीं भायर पडटलीं. हांव तो सोदून दिवंक वेतां. उलयता तो सर सोक्तीवंत सर्वेस्पर. चोरी कोत्तात आनी म्हज्या नांवान लोटीक गोवाय दितात तांच्या घरांनी तो भितर सोदतलो. तांच्या घरांनी तो खोल रिकतलो आनी तातूंत आसा तितल्यायचोय लांकडां फातरां सयत निगूत बसून कोत्तलो. 7वें दर्शन पायलेंत बसलोली अस्तरी. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो तो देवदूत दिश्टी पडलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तुजे दोळे उबार आनी हांगा कितें फुडें वेता तें पळय. हांवें विचारलें, हें कितें? ताणें जबाब दिलो, ती एक पायली, ती फुडें वेता. ताणें म्हणलें, हें म्हणल्यार आख्ख्या देशांत चलता तें तांचें खोटेपण. मागीर एक शिंश्याचें धांपणें उगडलें आनी पायलेंत बसलोली एक अस्तरी हांवें देखली. आनी ताणें म्हणलें, हें म्हणल्यार नश्टेपण. आनी ताणें तिका परत पायलेंत उडयली आनी पायलेच्या तोंडाक तें शिंश्याचें धांपणें दामून घालें. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी 2 अस्तऱ्यो फुडें सरताल्यो त्यो हांवें देखल्यो. तांच्या पाटक्यांनी वारें भरलोलें. तांकां बोक्याच्या पाकट्यां सारके पाकटे आसले आनी तांणी सर्ग आनी संवसारा मोदें ती पायली उखल्ली. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतालो त्या देवदूताक हांवें विचारलें, ती पायली खंय वतात? ताणें पोत्ती पाडून म्हाका म्हणलें, ती शिणार देशांत वतात. थंय तिका एक मंदीर बांदतले आनी तें बांदून जातोच ती पायली एका आसनार दवरतले. देवाचें उतर हें.